उदरगत जायना म्हूण आमी काँग्रेस सोडून भाजपान गेला अशें निमीत दिवन फुटीरवादी आमदार लोकांक पिशान काडटात अशें विधान सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हाणें केलां। ते मतदारसंघाची उदरगत करपाक न्ही जाल्यार स्वताची उदरगत करपाक पक्ष बदलूपणां करतात अशें मत विरेशान ह्या वेळार व्यक्त केलां। पळय, डेव्हलपमेंट जायना हें फोटींग गोश्ट आसा, कारण एकदां कितें आसतलें, फायल लेट येता आसतली, टायमार जायनासतलें कामां, अशें जाता आसतलें। बट तुमकां तुमचे जो एफर्ट्स आसा ते एफर्ट्स दाखोवपाक जाय। आयज ते ऑफिसान बसले आनी म्हणटले डेव्हलपमेंट जायना, अशें जावपाचें ना। परत परत वचपाक जाय, डिपार्टमेंटान विचारपाक जाय, कारण कितें आसा, आमकां इलेक्ट केल्ले आसा आनी इलेक्ट केल्ल्या कारणान आमकां खंय ना खंय डिपार्टमेंटल जे ऑफिशियल आसा तांकांय विचारचें पडटलें। मिनिस्टर्स आसा, मिनिस्टरांकूय मुद्दम वचून विचारपाक जाय की बाबा आपणाचें डेव्हलपमेंट कित्याक जायना। आयज हे सगळे लोकांक फोटोवपाक सोदता, 8 आमदार जे आसा ते गेल्या ते सगळ्यांक लोकांक फोटोवंक सोदता आनी पिच्यान काडूंक सोदता। गेले ते फावटी सेम जालें आनी तेंच्यांनी कितलें डेव्हलपमेंट केलां तें सगळ्यांक खबर आसा आनी ताका लागून आयज ते खंय आसा तेंवूय खबर आसा। गेले ते फावट 10 जाण गेल्ले ते तितूंचे कितले जाण भितर पावले आनी कितले जाण भायर उरल्या तेंवूय सगळ्यांक खबर आसा। सो हें फोटींग गजाल आसा की डेव्हलपमेंट जायना जावं जाता। सो डेव्हलपमेंट करपाचें जावं काम करपाचें, हें एफर्ट्स दाखोवपाचें हें काम आमदाराचें आसता आनी आमदाराक फाल्यां खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीन निवडून हाडला ते पॉलिटिकल पार्टीन रावन तें काम करचें पडटा, कित्याक तो मॅन्डेट कोणाकूय वचूं, फाल्यां तुका आमदार म्हणून निवडून हाडला ते पॉलिटिकल पार्टीन आनी ते पॉलिटिकल पार्टीन रावन तुवें डेव्हलपमेंट करून घेवपाक जाय, तुजे कडेन जाता त्या भशेन। फाल्यां लोकांकूय समजतलें बाबा तुजे कडेन जायना, जावं गव्हर्मेंट करिना, गव्हर्मेंट करता, हें लोकांकूय समजतलें।